या फुडें म्हणटा असेंब्ली सेशन स्टार्ट बजेट आहे असं किती सांगता लास्ट इयरचं कितलं बजेट फुलफिल झाला सर लास्ट इयरचं बजेट म्हणटा कितलं फुलफिल पळय लास्ट ह्या वर्साचो बजेट जेन्ना प्रेझेंट करतलो तेन्ना लास्ट इयराचें बजेट आनी ताची कितली पुर्ती जाल्या ताजें कंपॅरिजन करप हें आमकां तुमी मातशें थंय उलोवंक सोडप तें आतांच उलयलें जाल्यार मागीर सगळें सोंपतलें न्ही पळोवया तो कितें म्हणटा हे खेपे आनी गेल्या खेपे तेंच म्हणिल्लें आनी केलें ना हें सांगूंक आमकां मेळुनी हां बट ओवरऑल हें बजेट मुखेलमंत्र्यान प्रेझेंट करपाचें विचार केलो गॅर थंय चलता आसतना आनी होर्मुज स्ट्रेट जेन्ना म्हणजे क्लियर जायना तेन्ना म्हणसर आमचे पेट्रोलाचे दर आनी आमचे बेजिकली फ्युअल कॉस्ट LPG कॉस्ट हे सगळें ताजेर निर्भर आहा म्हणटकर प्रायस रायज इज एक्सपेक्टेड एंड विथ दॅट टायप ऑफ अ प्रायस रायज एंटायर बजेट वील गो फॉर अ टॉस दीस बजेट वील जस्ट बिकम नंबर्स प्रेझेंटेड टुडे फाल्यां तुमी ताका कवरेज परांचे आनी ते फ्लॉप शो अशें जातली आनी जावपाची खूब शक्यता आहा आजून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक हें धरना ताका रिस्पॉन्सिबल धरना ताज्या हातान ना तें गॅर काय तें बंद ताच्यान करूंक मेळना गोंया बसून पुणून तें गॅर चालू आहा आनी तें चालू आसतना कसलेंय बजेट करप हें थंयचे ते प्रायसीस गोंयची गॅर बंद करपाक जाता गोंयची गॅरां बंद करूं येता ताच्यान खूब आनी ती कशी बंद करप ताजे खातीर आमी तुका सांगतले खूब कडेन सरकार रिस्पॉन्सीव आसा खूब कडेन सरकार कॅरूच करना अशें आसा सो सरकारान आतां मिराबागाचे केसीन थंय ते बोवाळ करीत आहा आतां 20 दिसा वयर जावन 24 दीस आज ते लोहिया मैदानाचेर पावल्या सरकाराक पडूनच वचूंक ना आनी कशें जावंक शकता सो सरकार हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल आनी दे हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल युनिफॉर्मली पुणून आतां अशें लोकांक जें कितें फिलींग जाला पब्लीक सेंटिमेंट जो आहा तो इतलो आसा की रोहन खंवटो पसून रस्त्यार आयलो मंत्री प्रोटेस्ट करपाक लागले आमदार करता ते एक जीत आरोलकार समजूं येता संकल्प आमोणकाराक कोळशाची घाण येवपाक लागली तो पसून उठलो जागो जाला समजूं येता पूण मंत्री जेन्ना प्रोटेस्टाक भायर सरता हाजो अर्थ की देर इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ गव्हर्नन्स इन गोवा इट्स बिकम अ बनाना रिपब्लीक विजय बाब संकल्पाक कोळशाची घाण येवपाक लागली म्हणून ताका कोळसो बंद करचो असो तो खंयच म्हणना एअर पोल्युशन म्हणटा ताजेर ना न्ही ताका लोक म्हणटा म्हणून तो आयला कोळशाची घाण आजूच येवंक लागूंक आशिल्ली पूण ताका लागून वाज ती घाण येवपाक लागली कित्याक पब्लिकाक जें कितें दिसता आनी पब्लिकान जर इनएक्शन पळयली जाल्यार हे वर्साचे एंडाक जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना पब्लिकाक खबर आहा कितें करप ते भंयान ते सगळे येतात तुका दिसता हांकां खबर नाशिल्लें म्हणून रोहन खंवट्याचे मतदारसंघात सगळें लिगलूच जालां डेव्हलपमेंट 39A थंय पावूंक ना ते सगळें आतांच कशें करपाक लागलें आयदर 39A वचपाची आहा ऑर लोक इतले लोकां भितर इतले लोक इतले उचांबळ जाल्या की आमदाराक आनी मंत्र्याक ताची दखल घेवन आपुणूय आसा म्हूण दाखोवचें पडटा तुमकां दिसता 39A गव्हर्मेंट फाटीं सरपाचें विचार हें गव्हर्मेंटाक खबर हांव गव्हर्मेंटा बरोबर ना खंयच्यानूच कनेक्टेडूय ना पूण गव्हर्मेंटान एक मतदारसंघात 39A अभयन्सान दवरूंक सरकाराच्यान जायना कित्याक देर इज नो रिपब्लीक ऑफ वन कॉन्स्टिट्युएन्सी द होल स्टेट हॅज टू हॅव युनिफॉर्म रुल्स गेले जाल्यार सगळें रद्द करपाचें ना जाल्यार ते दवरून आमी ताका फायट करूंक जाय आनी ताजे असली पीस मील चेंजीस करनासतना लॉंग टर्म प्लॅन डेव्हलपमेंट कसो करप हो ऑल्टरनेटीव आमचे कडेन आसा लोकांनी आमकां चान्स दिवचो म्हणजे बाब तुमी म्हणटा 39Aच्या विरोधाक मिनिस्टरूय उलोवपाक लागले आमदारूय उलोवपाक तांकां दिसलें आतां हें वचपाचें आसा रोहन खंवटो आपूण दाखोवपाक सोदता आपुणूय 39च्या विरोधाक आसा अशें दाखोवंक सोदता आसतलो नाजाल्यार हें कितें खंयचे एप्रुवलां कशी मेळ्ळी चड करून तातूंत आसतली आज कितें जालां टावन प्लॅनिंग म्हणल्यार जे झोन चेंजीस करतात जे रिक्लासिफिकेशन ऑफ फार्म लँड्स म्हणटा तें जाता ताजे विरोधान आमी जें बील मूव केलां तें जाता हें लोकांक खंत आहा सो नॉर्मली प्रोजेक्ट जे एप्रुवलां मेळ्ळ्या ती ताजे अंडर मेळ्ळ्या आसतलें हांव इन दॅट पर्टिक्युलर केस आय डोंट नो हांव डिटेल्स नको विजय एकूच विचारतात बजेटाचेर म्हणजे तुका फूल मेळत हांवें आमदार फंडान एक देवूळ आतां घेतिल्लें एक रिक्रिएशन सेंटर ग्रावंड अशें घेतिल्लें
आमदार फंड आतां तांणी गेल्या वर्साच्यान कर्टेल केला पूण आमची इन पायपलायन एक काम आसा चालू आहा. ओके थँक्यू